वर्णापुरी वास्को 2011 जाल्ल्या नाफ्ता दुर्घटनेतल्या पिडितांक अजूनही न्याय मेळिल्लो ना। जबाबदार कंपनी वा कॉन्ट्रॅक्टराचेरय कारवाय जाल्ली ना। मुख्यमंत्री म्हणटा थंयच्या आमदारान प्रस्न लावन धरल्यार सरकार विचार करतलो। ह्या प्रकरणात दोशी कंपनीचेर कारवाय करची म्हूण विधानसभेत प्रस्न आयलो। विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे म्हणटा नाफ्ताची लायन फोडपी कॉन्ट्रॅक्टरच जबाबदार। मुख्यमंत्री म्हणटा कोर्टान निकाल लायल्या शिवाय दोशी कोण तो कळचो ना। that naphtha pipeline there was a fire rupture and my like uzo padlo tinga 5 log mele. There were 2 children who died and one naval couple died and one more person died. Speaker sir आता ते no लोक अजून त्रास देतात speaker sir. See like no we want justice for them speaker sir. आज म्हाका chief minister like विचारपाक जाय की ते केस कितें जाल्यो। म्हाका दिसता त्या वेळार त्या कंपनी कडल्यान काही कॉम्पेन्सेशन घेवन तांकां दिल्लें सरकारान। ते न्हू लोकांक अजून त्रास जाता। देर आर सम केसीस ऑफ स्किन पिलिंग ऑफ स्पीकर सर। ते लायक न्हू भुरग्यांक तेजे न्हू घरांत एसी पूण दिवपा लाय तांकां जुवारीक तेंचे मातशें ट्रिटमेंट एक्स्ट्रा करपा लाय तांकां। सर स्पीकर सर चूक कोर्ट ठरयतले कोणाची जाल्ली ती। कोर्टाचो निकाल येतकीर कळटलें कोणाची चूक ती। की स्थानीक आमदारान हो मॅटर परस्यू करचो। Government will do its best to give them whatever that is possible. खेळा खात्याच्या कंत्राटावेल्या कामगारांनी 4 दिसां उपरांत बेमुजत उपास फाटी घेतलो। क्रीडा मंत्री रमेश तवडकारान तांच्या मागण्यांनी लक्ष घालपाचें उतर दिल्ल्यान कामगारांनी आझाद मैदानावेलो उपास फाटी घेतलो। कामगारांच्यो मागण्यो तडीक लायल्यो ना जाल्यार आमरण उपासाची शिटकावणी कामगार फुडाऱ्यांनी दिल्या। फुडल्या मंत्रिमंडळ बसकेंत हाचेर निर्णय घेवचो म्हणून राणेन मागलां। डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर्स एम्प्लॉईज युनियन ह्या युनियनान फाटले 4 दीस पासून जो इनडिफायनेट जो स्ट्रायक जो सुरू केल्लो हो इनडिफायनेट स्ट्रायक आमी कंडिशनली तो फुडें धुकल्लो आसा। वी हॅव डिफर अवर दीस इनडिफायनेट स्ट्रायक and on the condition that if government fails to fulfill our demand, then under these circumstances we'll have no other alternative left before us than to resort not to the indefinite strike but to a fast unto death, and the responsibility will be fixed on the government, mainly the director the minister for sports Mr. Ramesh Tavadkar and honorable chief minister Mr. Lakshmikant Parsekar. आमी गव्हर्मेंटाक टील द नेक्स्ट कॅबिनेट तेंची मिटींग आसतली त्या कॅबिनेट मिटिंगेचो आमी तांकां टायम दिल्लो आसा। त्या कॅबिनेट मिटिंगान गव्हर्मेंटान कॅबिनेट नोट जो आसा पळय तो मूव करून आमचे जे डिमांड्स जे आसा पळय ते फुलफील करपाक जाय। आनी जो पर्यंत आमच्यो आमची जी मागणी पास जायना ह्या लोकांक जो पर्यंत काम मेळना तो पर्यंत आमचे हे आंदोलन जे आसा पळय ते तशे पद्दतीन चालू उरतलें। नाव वी आर गेटिंग अप फ्रॉम दीस प्लेस। आयचो जो फास्ट म्हणजे इनडिफायनेट जो स्ट्रायक आसलो पळय तो आमी ब्रेक केल्लो आसा। जर समज सरकारान जर आमची मागणी जर पूर्ण करूंक ना जाल्यार परत एकदा मोठे जोमान नव्या फ्रेश जोमान जे आसा पळय ते आमी हांगासर आमरण उपोशणासाठी आमी परत बसतले। इतल्यानी खबरांची तरांगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।